जर तुमचो आमदार आणि खासदार निवडून येवन काम करना जाल्यार ताका रिकॉल करपाचो अधिकार तुमकां मेळ्ळो जाल्यार जशें तुमी इलेक्ट करून हाडटात तशेंच तुमकां त्या लोकांक डिइलेक्ट करूंक मेळ्ळें जाल्यार केन्ना चिंतलां अशें जावपाक शकता म्हणून इलेक्शनाच्या पयलीं राजकारणी लोकांच्या फाटल्यान आसतात. इलेक्शना उपरांत आपली कामां घेवन लोक राजकारणाच्या फाटल्यान पासयो मारतात. ही परंपरा आमी खूब पळयली. रायट टू रिकॉल म्हणून राज्यसभेचो खासदार राघव चड्डा हाणें राज्यसभेत आपल्या भाशणांत ही सुचोवणी दिली. ताच्या म्हणण्या प्रमाण जगभरात 24 परस चड देशांनी हो कायदो चालीक लायला. तातूंत USA, कॅनडा, स्वित्झर्लंड सारखे देश आसात. तशेंच भारत देशात सुद्धा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सारकिल्या राज्यांनी रायट टू रिकॉल कायदो ग्रामपंचायत पातळीचेर लागू आसा. पूण होच कायदो जर आमदार आनी खासदारांक लागलो जाल्यार ताचो फायदो मतदारांक जातलो. तशेंच राजकीय पक्ष सुद्धा योग्य तो उमेदवार लोकांक दितले. ताणें अशेंय म्हळां 5 वर्सां काम करनाशिल्ल्या फुडाऱ्याच्या हातात सत्ता पडली जाल्यार त्या मतदारसंघाची दुर्दशा जातली. आता जर ही सुचोवणी चालीक लागली जाल्यार निवडून आयिल्ले उमेदवार पक्षांतर करूंक पावचे ना. ते सदांच लोकांच्या दबावान काम करतले. गोंयांत खुबशे लोक अशेंय म्हणपी आसात की आपलो आमदार कांयच काम करना. तशेंच आमच्या आमदारान दुसऱ्या पक्षान वचून आमकां फटयले. आता हो कायदो आयलो जाल्यार असल्या फुडाऱ्यांक निवडून येवन लेगीत प्रजेचो भंय उरतलो. हाचेर तुमकां कितें दिसता हें आमकां कमेंट करून सांगात.